आजेकार फिरगेजेंत आसतना एका लागशिल्ल्या एका कुटुंबाच्या संध्यान सांगलें एकलो सुपूत ताका किडनीचे प्रॉब्लेम आसात. फर्स्ट इयर PU पावता आसतना त्या भुरग्याची किडनी ट्रान्सप्लांट करचें म्हूण सांगली. त्या आवय बापाय कडेन कितेंच नातलें. ताणी येवन म्हज्या कडेन जस्ट सांगलें अशें असो एक विशय आसा, कोवाय तमिळनाडूच्या आस्पत्रेंत किडनी ट्रान्सप्लांट करूं. किडनी आवय दिता म्हणून सांगूंक लागली. पूण किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सुमार वर्सां पयलेंच त्या दाडा डॉक्टरांक कोट केले 11.5 लाख. खंय तान हाडटा येता. चिंता पायलें म्हज्या कडेन. कितेंय जावं दी बरें करून एक बरयता. म्हज्या मोबायलांत तितले कॉन्टॅक्ट्स आसात. जाल्लें जाता ताच्या बापायचे अकावंट नंबर काडून घेता, घालून सोडता. जाल्लें जावं दी घालून सोडलें. एक 5 दीस पाशार जाले. तसो बापूय म्हाका फोन करता, फादर आमच्या अकावंटांत 15.5 लाख ओट्टू जाल्यात आनी पुरो फादर बंद कर. आतां हांवें सांगीत त्या भुरग्याचे किडनी ट्रान्सप्लांट हांवें करयल्लें न्ही, हांवें म्हज्या कॉन्टॅक्ट्सांक धाडिल्लें न्ही. इजिली हांवें सांगीत तुवें धाडलंय वया बा, थंयसर तुवें पळयल्लें न्ही, ताणें धाडना जाल्यार तुवें धाडून कालें करताय. कोणाच्या फाटल्यान काम केलें? इट इज गॉड. हांवें बापूयचो फोन येताना म्हाका इतलेंच भोगलें, देवा तुजी सकत इतली आसा गे देवा, इतल्या बेगी 5 दिसां भितर तें चिंता तुज्या जिवितांत वळटा. तूं गाजया म्हणलो शब्द सारकें तुज्या जिवितांत समजोन काडून घेताय. आनी तवळ देवान ताच्या दयेन तुका कितेंय केलां जाल्यार ताच्या महिमे खातीर तूं गाजयताय.